शेनवारा सांजी आम आदमी पक्षाचो मेळावो कुठ्ठाळे मतदारसंघात जालो। आप पक्ष गोंयांत भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हाडटले तशेंच भ्रष्टाचारी राजकारण्यांक घरात हाडटले म्हूण ह्या वेळार एल्विस गोम्स हांणी सांगला। RDX खातीर कुठ्ठाळेच्यान जॉन डिसिल्वा। आमची तकली सकल घालून आमकां जगपाचें ना। आज गोंयकारांक आमची मान वयर काडून जगपाक जाय आनी जर आमी परती चूक करीत ही आमची मान बागयल्ली आसा ते मोडटले आनी गोंयकारपण उरचें ना, गोंयकार कोण तो दिसचो ना। आनी म्हणून आज चडांत चड गरज जी पार्टी गोंयकारां खातीर मुखार सरल्या त्याच पार्टीक तुमचो पाठिंबो आसूंक जाय। कांय जाण म्हणटाय दिल्लीवाले, कांय जाण म्हणटा टोपीवाले, तांकां म्हणून ही भावना पळयनालो। कोण दिल्लीवाले ते ह्या दिसांनी पेपर वाचल्यार कळटा। दाबोली एअरपोर्टार जर वचत कोण दिल्लीवाले ते कळटात। ह्या दिसांनी फ्लायटीची तिकेटी म्हारग जाल्या कित्याक चडांत चड BJP वाले आनी काँग्रेसवाले कोण वता आनी कोण येता ते खबर ना। फ्लायटी भरून येता वता। आमचे दिल्लीवाल्यांचे जर 1 इंच जागो जर गोंयांत ताणी घेतलेलो आसत जाल्यार ऑस्करूय सोडपाक रेडी आसा आनी हांवूय सोडपाक रेडी आसा हे सगळे। पण ह्या पार्टी इतले गॅरंटी दिता जेन्ना प्रोजेक्ट काम स्टार्ट जालो तो ताबडतोब विदिन डेडलायन 1 वर्स 6 म्हयन्या भितर रेडी करून आम आदमी पार्टी तुमकां दितली आनी जी हॉस्पिटल बंद आजून पासून स्टार्ट जायना ते 1 वर्सा भितर रेडी जातले ते भाव तुमकां सांगता। आयज काला भवन पळयल्यार 40 कोटी मोडली पूण आजून पासून आमच्या आमदाराक ती काला भवन स्टार्ट करपाक जायना। 8 वर्सां जाली। आमचे कोस्टाचे पैसे ते टॅक्स पेयर्स मनी आनी आतां म्हणटा आनी 30 करोड मोडटले वयते रेडी करपाक। भाव भयणीनो हे पळय काला भवन पळय काला जाला ते पयले पळय इलिगलिटी जाला ते काला भवनाक तांकां एक करून भितर घालतलो आनी जे काला भवन बंद केला ते 9 वर्सान ते फुडल्या 3 वर्सान 2 वर्सां भितर स्टार्ट जातले ते रेडी दिता भाव भयणीनो। This is the difference between Aam Aadmi Party and the other political parties. कित्याक आम आदमी पार्टी म्हणल्यार आमचो बाब ओलेन्सियो जावं, आमचे बाब गोपी जावं, खंयचेय आमचे कॅन्डिडेट जावं हे तुमचे मुखार उबे रावल्या कित्याक ते आमची सेवा करपाक सोदतात म्हणून। आनी सेवा करपाक तुका चड तेंप लागना निर्णय घेवपाक। निर्णय घेतले झट करून उबो रावलो, कॅम्पेन सुरू केली, मॅनिफेस्टो तयार and we are ready for battle. We are ready for D-Day. आणि तांचे चलता पळय ते अजून पर्यंत 3 दीस उरल्या फॉर फायनल। 18th I think is the last day of nomination. अजून पर्यंत डील्स चलता और आम आदमी पार्टी के साथ क्या है? उनके पास तो डील्स है। हमारे साथ क्या है? हमारे साथ दिल है भाई, दिल है। Everybody knows that money is distributed for elections. Alcohol is distributed for votes. Now, I don't understand why would people spend lakhs and crores in order to become a public servant? Why do they want that position so bad so that they can serve you? Why? It makes no sense. Obviously, this is an investment. You need money to win politics. You need lakhs and crores of rupees. You need police power. You need mafia power. You need muscle power. You need alcohol. You need all of it traditionally. Aam Aadmi Party first time came in India and said, I'm not going to spend on votes. I'm not going to pay any volunteer. They have to come on their own.